बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करता जाल्यार वालोवन जायना काँग्रेसीको 17 सावन तेको तरी गवर्नमेंट फॉर्म करून जालें ना न्हू तें वालोर म्हणपा न्हू तुगे कितें आसतलें पोजिशन मुखे हांव आसा तेचे जालें मामू तूं आतां प्रसाद गांवकारान हें केलां सपोर्ट दित म्हणून हें केलां बीजेपी तेका डिसिजन न्हू तुगे कितें तुमी कितें आयतारा मिटींग काल मिटींग कितें घेतल्या आनी खंय वारका प्रेस नोट येयला ना मुगे हेंगे येयल्या घरा कडेन म्हाका घरा कडेन 2000 लोक आहलो काल्या बाबा हांवें कितें करपाचें अशें म्हणून तें म्हणलें जाल्यार तुका जाय तें डिसिजन घे सो हांव कितें बरें आसा तें घेतलो डिसिजन केन्ना घेतलो काय मान तेका बेश्टें कितें फर्स्ट वेट एंड वॉच म्हूण आहा ओके मागीर चोवपाचें म्हाका काँग्रेसीन खूब दुखयलो चड दुखयलो तिकेट दिवना म्हाका एलायन्स करया म्हूण तेन्ना एलायन्स करूना म्हणजे काँग्रेसीन कॅन्डिडेट गेलो बीजेपीन कॅन्डिडेट गेलो विका पाटील कॅन्डिडेट गेलो सुराज पाटील कॅन्डिडेट गेलो आम आदमी कॅन्डिडेट गेलो पूण मुगे लोक पळया न्हू लोक बाणाले कशें आसा सापोर्टार पळया न्हू तेमी सगळ्या रिजेक्ट करून 5000 वयर 5000 एक्शन न्हू आनी 1 लीड दिली म्हाका सो ह्या म्हज्या लोकां भायल्यान कितें डिसिजन घेवता ह्या लोकांचें मुगे डिसिजन एकदम मे बीजेपीन तरी म्हाका हांव म्हजें नांव घेवन तेच्या लायन बरो आहा म्हणून पूण काँग्रेसीन गेलें ना अजून ते काँग्रेस सारकी म्हणजे विरुद्ध आहा चड पूण तरी आसा नालो तें बराबरी पूण तूं बीजेपी वाला आसतलो हांव कांयच हांव एनसीपी न्हू ना आतां गव्हर्मेंट फॉर्म हांव एनसीपी न्हू रे बाबा मुगे एनसीपी एकू आपुरबाय स्टेट पूण तूं तांकां सपोर्ट करता म्हणटा बीजेपी कोणाक गव्हर्मेंट फॉर्म कांय डिसिजन घेतला नाथींग नो डिसिजन कांय घेतला